मडगांव मार्केटात लिली गार्मेंट्साच्या फाटले वटेन आशिल्ल्या एका कपड्याच्या शॉपाक उजो लागपाची घडणूक घडली। घडणुकेची माहिती मेळ्ळे उपरांत मडगांवच्या उजो पालोवपी दळान घडणूक सुवातेर धांव घेवन उजो नियंत्रणात हाडलो। शॉर्ट सर्किट जावन उजो लागला आसुयेत असो अदमास उजो पालोवपी दळान उक्तायला। पळयात। रात्री 52 मिनटां कॉल येयलो की क्लोज स्टोर उजो लागलो म्हणून नियरस्ट लिली गार्मेंट बिहायंड लिली गार्मेंट रात्री 52 मिनटां येयलो इमिडिएटली आमी टर्न आउट केलो आनी इमिडिएटली स्टोरा फुडें पावले क्लोज स्टोरा फुडें पळय जाल्यार तेका धुंवर येतालो आनी वयर ग्रावंड इंटरनल ग्रावंड प्लस वन आसा तो वयर तेगे बारीकसो स्टोर असो आसा त्या स्टोराक कपडे बी दवरतालो पळय ताका शॉर्ट सर्किट मे बी शॉर्ट सर्किट जावंक शकता। सांगूंक शकना कित्याक लागून उजो लागलो म्हणून पळय जाल्यार धुंवर येतालो आमी तें उजो बी पेट्टालो आनी वयर वचपाकूय बी कांय दिसना न्ही सामको धुंवरान इतलें जाल्लो की सफोकेशन जातालें। मागीर BA सेट बी घालून भुरग्यांक आमच्या फायर फायटरांनी आमी मातशें बरें काम केलें की BA सेट बी घालून वयर वचोन ते उजो पालयलो इमिडिएटली उदक मारून तेजो उजो पालयलो आमी आनी डॅमेज कितलें जाला पळय ती आमकां आतां तें एस्टिमेट केलो ना कितलें जालें म्हूण सांगूंक शकना तेगे माल कितल्याचो आसलो पयलीं पळोवपा जायो आनी माल पळय कितल्याचो पळय माल आसा तशें प्रमाणे तेगे लॉसीस कितले आसा ते दिवंक शकता। कसलो शोरूम तो कपड्याचो ब्रँडर मान्यवर स्टोराचें नांव आनी तो ब्रँडर ती लग्नाचे काजराचे बी तेजी पळय ते बरे कॉस्टली कपडे म्हणजे कॉस्टली आसता मोस्टली फायर फायटींग हें जाल्लो आसा ब्रँड कंट्रोल केल्लो आसा